जेसु मोगाळा आराधन तुका सांगता म्हणूया जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका जेसु दयाळा जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडवोंदरा आराधन तुका येसुडवोंदरा आराधन तुका उंड्यारू पार तू लिपोनासाई दैविक तू सोमो वाटून आसा उंड्यारू पार तू लिपोन आसा दैविक तू सोमो वाटून आसा कुरपेन तू आमता नेटोन आसाय पोवी सांगात तू सोतीवून आसाय कुरपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगात तू सोतीवून आसाय जेसु मोगाळा जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडवोंदरा जेसु तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेसु तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेसु तू गोडी बरो चिन्येसो एकच तारो सौम्या जेसु तू गोडी बरो तुमचा चिन्येसो एकच तारो जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडवोंदरा आत आम्ही उभं राहून परत आम्ही म्हणूया जेसु मोगाळा वडा ताळ्यानं बघूया
आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सर्वोन्नता आराधन तुका सोम्या आमी होगलाप देवी हालेलुया 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 मोगळा जिसू तुजे मुखार येवन आमकां आमी आज समर्पिलां दिमेर आमी पडल्या आमची दिश्ट तुजेर आमी कंसयल्या आनी ह्या वेळार आमकां संवसारी राटावळी मदें तुजें आजारपण आमी भोगलां संवसारार आमी जियेता तरी तुका सोदून सोम्या हांगासर आमी आयल्या आमचें उणेपण आमी आज वळखून घेतलां आमचें कालतेपण तुजे मुखार दवरलां सोम्या आनी आमकां तूं वरतकर आमकां सगळ्यांक आपड आनी आज हांगासर खर्चुचो वेळ सोम्या तो फळां बरीत कर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन हर एक घडीता हर एक जिवीत तुका आमी समर्पिता सोम्या वैयक्तीक रितीन आमची वजी आमी हांगासर हाडून आयल्या सोम्या तुज्या पांया तळा आमी समर्पित आसतना सोम्या तूं आमकां आपड तूं आमकां गूण कर ह्या प्राचीत काळार जिवितांत जायतें भोगल्ल्या आमी बक्षाने घेवंक आयल्या सोम्या आमकां तूं आपड सोम्याक आमच्या मदगांत आमी हे उपकार मागया आनी ताचें भजन आमी करया कित्याक तो जावन आसा सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार आनी तो सोडवणदार आम्हा सगळ्यांक पळयता आम्हा सगळ्यांक आपयता आम्हा सगळ्यांक आपडटा देवरे येसुवे आत्मने शरणं देवरे येसुवे आत्मने शरणं देवरे येसुवे आत्मने शरणं देवने देवने येसुवे आत्मने शरणं सृष्टिया मूलने देवने शरणं सृष्टिया मूलने देवने शरणं देवने शरणं देवने
शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं पापविमोचकने येसुवे शरणं पापविमोचकने येसुवे शरणं येसुवे शरणं येसुवे शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ वरಗಳ दातने आत्मने शरणं आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं आत्मने शरणं मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजूचें आराधन आमी करनासा ताका आमी आमचे मदीं येवकार मागला आनी आमच्या बगलेन सुद्दां तो आसा म्हळ्यार आमकां स्वस्थ रितीन कची जाता कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांक ताज्या सारकें स्वरुपाय सुतणेर आसता ते देखून म्हजे बगलेन आसो सुनेचें प्रतिरूप म्हज्या कडेन उलोवची सुनेचें प्रतिरूप म्हाका आयकोवची उतरां सुमयान उलयली उतरां बरीं हांवें उलोवची उतरां सुमयान उलयल्या उतरां बरीं ते देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जायती गणितां सुमया मुखार आमी दवरल्या आनी त्या गणितांनी आमकां बरेंपण सोडल्यार कितेंय बादाक आमकां मेळोंक ना ते देखून आज सगळें तें बरेंपण सुमया मुखार दवरया आमच्या हर गांव उलय ताका आमी पाठोवया कित्याक जायत्या रितीन सुमयान आमकां आपडलां आनी आमकां बरें केलां तुमची जबाब जावं दी जेजू आमी तुका होगळसिता जेजू आमी तुका होगळसिता देवाचें उतार म्हणटा पर्वत आपलें स्नान सोडून वतात आनी दोंगर हालूंक लागतात पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सणचो ना म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना आमी म्हणया वय जेजू आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुजो विश्वासी मोग केदींच सोंपना तुजे काकुळटीक केदींच अंत ना आमी तुका होगळसिता जेजू आमी तुका होगळसिता जेजू देवाचें उतार म्हणटा हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडचो ना आमी म्हणया वय सुमया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें म्हजो सस्नतावन मोग केलाय आमी तुका होगळसिता सुमया आमी तुका होगळसिता सुमया देवाचें उतार म्हणटा तुजी दिशा हांव बदलितलो वय सुमया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आमी विसरलेलें प्रास वा आशिल्लें प्रास चड तूं आमकां दिवंक तूं शकताय आमी तुका होगळसिता सुमया आमी तुका होगळसिता सुमया
देवाचे उतार म्हणटा हांव तुका शिकोवन दितलो खंयची वाट धरची ती तुका हांव दाखयतलो म्हजे जतनेचे दोळे तुजे दवरून भूत बाळ दिवन हांव तुका चलयतलो आमी म्हणया वैसम्या आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुजी भूत बाळ दिवन म्हाका तूं चलोवन व्हरताय आमी तुका होगळशिता सोम्या आमी तुका होगळशिता सोम्या तुजे विरोध वापरून केल्ले खंयचेय हत्यार सुफळ जावचें ना म्हणटा देवाचें उतार वैसम्या आमी तुका अर्गां दिता कित्याक म्हज्या बलिश्ट वैरींच्या पासंतलो म्हाका तूं राखून व्हरताय म्हजे प्राशक्तिवंत दुस्मनांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवाडताय हांव तुका होगळशिता सोम्या हांव तुका होगळशिता सोम्या देवाचे उतार म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळेन ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो आमी म्हणया वैसम्या आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आपल्या विश्वासियांक सरस्पर विचित्र दया दाखयता हांव तुका उलो मारतना तूं म्हाका कान दिताय सोम्या आमी तुका होगळशिता सोम्या आमी तुका होगळशिता सोम्या वै मुगाळ भवनांनी भयणीनो असले साबार तरांचे अर्गां दिवचे उले आमच्या खालचा मनात आसूं पुरो ते सगळे आमी सांगता उगडासा हाडया आनी जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पया आमचे अर्गां ताका आमी पाठोवया आराधन ताका आमी पाठोवया नमन ताका आमी पाठोवया महिमा आमी ताका दिवया जय जय म्हणया तसो आमी जेजू आमी सगळ्यांक परत 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 आपयतलो आपडतलो Hoglapita Jesu, ao hoglapita Jesu, ao hoglapita Jesu, mucha calza. Ao hoglapita Jesu, ao hoglapita Jesu, ao hoglapita Jesu calza. Ao argadita Jesu, ao argadita Jesu. Ao argadita Jesu mucha calza. Ao argadita Jesu, ao argadita Jesu, ao argadita Jesu calza. Ao maimadita Jesu, ao maimadita Jesu, ao maimadita Jesu mucha calza. Ao maimadita Jesu, ao maimadita Jesu, ao maimadita Jesu calza. Turao somia Jesu, Turao somia Jesu, turao somia Jesu, turao somia Jesu mucha calza. Turao somia Jesu, turao somia Jesu, turao somia Jesu calza. मुगाळ भवनांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत अनुभव केल्ल्या सर्व गडीत उगडास काड बरेपणान आदरलेल्या सर्व गडीत उगडास काड सोम्याक अर्गां आमी पाठयली त्याच प्रकार आज हांगासर ह्या नोवेनाक आमी हांगासर येता आसतना आमची काळजां मनांत सबार विनवण्यो दवरून आमी हांगासर आयल्या सबार मागणी आमच्या काळजां मनांत आसात आमचे पासून जावं दी वा हेरां पासून जावं दी सगळ्या संवसारा पासून जावं दी आमी मागोवंक आयल्या एक वर्तें जिवीत आमी जियेत आसतना आयच्या सगळ्या सविस्वरां मदें हांवें दिवचो सोम्याक दिवचो वेळ हांव दिता म्हणून एक खचित निर्धार घेवन हांगासर आमी आयल्या खंडेर जावन आमची मागणी जेजू आयकता आम्हा सगळ्यांचेर आमच्या काळजां मनाचेर ताची दिश्ट दोगत जायता आनी आतां आमी आमची विनवण्यो आमची मागणी ताजे समोर दवरया कित्याक तो आयकोंक आयतो जाला तो आमकां दादोसकायची उतरां सांगतलो
बोळ दिवची उतरां तो आमकां आमचे लागीं उलयतलो. हांगासर उंड्या रुपी ताका आमी पळयत आसतना कितेंय ताणें उलयल्यार बरी जाता तर खंडीस ताची शती ताची महिमा तो प्रगट करता. हर एकल्यांक तो पळयता. हर एकल्याच्या काळजा मनान तो उलयल्यार बरी जाता. पळय आमची मागणी आमी ताच्या मुखार दवरया. आमची विनवणी आमी ताच्या मुखार दवरया. ह्या प्राचीत काळार जायते विनवणी आमच्या काळजान मनान आसात. आमी सांगया सत्क्रमेंतांतल्या जेजू विविध पिढेन कश्टांच्या लोकांचे आटावेटे तांकां भोगची दूख तांची एकसुरपण आनी असायकपण तुका आमी पेटयता. तांच्या कश्टान तांचे सांगता तूं खरोच आसाय म्हणून तूं दाखय सोम्या. उंड्या रुपार आसच्या जेजू तुजे सशी आमी उदार प्रायाच्या मालगड्यांक हाडटा. सबारांक आपली उदार प्राय कश्टांची जाल्या. थोड्यांक उदार प्रायर आपण कोणाक नाका जाल्ली जाल्यार म्हणून बघता. सोम्या तूं तांचे सांगता आसाय म्हणलो बरोबर सो तांकां मेळोवन दी. जेजू जिणेंत विविध कारणांक लागून निराश जाल्ल्यांक सोलवणी बघच्या, आर्थीक रितीन अडचणी बघच्या, मतीचें समाधान नासलेल्यांक आमी तुका आतां भेटयता. तुज्या आदारा विणे ती कितेंच करूंक शकनात म्हणलें तूं दाखोवन दी सोम्या. आनी तांकां तूं आपळ सोम्या. तांकां बरें जिवीत बसाय सोम्या. उंड्या रुपार गुपीत आसच्या जेजू आशांतेन भरलेली कुटुंबां तुज्या मुखार आमी हाडटा. आमाल पिवोवण्याक बरी जाल्ल्यांक मनस्तापान जियेवन कश्टांच्या वायट संवयांनी बरो निराश जाल्ल्यांक म्हजे विणे तुमच्यान कांय करूंक नजो म्हणलें तुजी उतरां बुजवण दिवन दित आनी तांणी तुजे लागीं येवन पाटी परतून दित म्हणून आमी मागता सोम्या. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात. ताची मोत तूं उजवाडाय सोम्या. जें कितें तांच्या फुडारा खातीर तांणी कश्ट काडून वाचतात शिकतात ते तांच्या मोतेक येवन दी सोम्या. आनी हे बरें अंक जडन तांच्या जिवितांत तुजें नांव वाखणून तांणी मुखार दी सोम्या. प्रत्येक जावन आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर मागता सोम्या. ह्या मुखार येवची हेली साव सगळ्यांक बरेपणाचें जावन दी सोम्या. जें कितें सत आसा तें जिखोवन दी सोम्या. आतां आमचे सर्व विणवण्यो सांगाता घालून आमच्या जिणेंत येवच्या सर कश्टांक आतां वेळार सोमे जेजू आसा म्हणल्यार समजून घेवन हें गीत आमी गावया जिणेच्या कश्टा वेळार. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोंवता दुखां दुखांनी सुत्रस्तलो तो सांबाळता सदा. आतां आमी उबारी आनी सोम्या लागीं उलोवया. जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोंवता दुखां दुखांनी सुत्रस्तलो सांबाळता सदा. सोमी जेजू हर एकल्यांक म्हणटा चंचल जायनाका आमच्या लागीं तो उलयता. मंगल जायनाका आसतलो पंथ बऱ्या. म्हजी उतरां तुमी आयकया. ताकीच हांव तुज्या परत परत तो म्हणटा चंचल जायनाका मंगल जायनाका सगळ्या लागीं तो उलयता. आसतलो पंथ बऱ्या. तुमच्या बगल्यानूच तो आसा. लागींच हांव
अंकरत्या पासा उसाची सावळी ताजी दाखयता सारकी दिशा ताळमेत सापडताना अंकरत्या पासा उसाची सावळी ताजी दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पुर्या लागींच हांव तुज्या सगळ्यांक म्हणटा चंचल जायनाका नसताना वळवळ नसताना आमच्या दुःख्या वेळार दुःखांचो पुसून काडूंक आमची संगी येता आमच्या लागीं तो रावता पोंत पर्यंत आमच्या लागीं तो आसा ससना ते ससना आमच्या तो लागीं आसा आमच्या बगलेन तो बसता आमकां पळयता आमच्या लागीं उलयता आनी हो सुसंग जेजू आमी आनी हो जेजू आसा आमकां पळयता म्हणजे संगी आसा म्हणून तुमकां बरोबर सोदून दिता त्या देखून आमी ताच्या संगत सोदून आसा बरोवशाची यात्रिका म्हणलें एक चिंता आमच्या मदीं दवरून आमी ताच्या संगत सोदून आसा तेजी सोबत आमच्या संगी आसा Alleluia, 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 Alleluia. सकड आमी देमेर पडया आनी सुम्याच्या आशिर्वादा घेवंक आयतीच जावया Sacramenta sustaminaman koruya Purdilia kyarupa pona Novio iti adarya Salon mecha uskuprisya Babat kakche Sani stutiza Oti mahima sasna sasna Egas kalian bersita Tukado kanca spirita Sama semi प्रार्थुया ये देवा पवित्र सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीच सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना
तुम्ही गायन करूया. एका सोम्या मंदिरात नवी गीता अर्गा दिवन तुका आमी हसिता. तू सोम्या आमचो आदार सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो. येता सोम्या मंदिरात नवी गीता अर्गा दिवन तुका आमी हसिता. Ya misa soirado he pariasa Cyril Rose D'Souza ani kutama he misa अर्घ बलिदान सावनो आसर पितात तांच्या पासोतो आणि तांच्या कुटुंबा पासोतो आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां सताक मान दिवंक आपोवणें दिता. आमी म्हणटा आमी सत म्हणटा तर सत म्हणटा म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ समजून घेवंक फाटीं सरता. आमी सत म्हणूंक पुरो आमी सत मानूंक फाटीं सरता. आज जिजून दिवचें तें देवाचें उतार, जिजून मोडचें तें देवाचें उतार, जिजून दिवची ती रुजवात आमी सगल्यांक सताचें जिवीत जियोवंक आपण दिता. आमचें जिवीत सताचें जावं दी, आमचें जिवीत नितीचें जावं दी, आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भोवविनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धोरण सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवन भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची खाकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचित करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उसवडान भर. भक्तीन तुजो मोग करून तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सम्या तुज्या पुता जिसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणा जियेत आनी रासभर चलयता ससनांच्या ससना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शद्रक मेशक आबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले
भांगराचे मुर्तीचें आराधन करिनात. हें खरें. आतां तुत्तुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नरेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायेसो आनी इतर सगळ्या वाजंत्रांचो आवाज आयकतल्या तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जायत? शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली. नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यारय राया हें तूं जाणां जा. आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचें ना. हीं उतरां आयकून नेबुकदनेझराक शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो शेहरो बदल्लो. तें आकटें सदां तापयतले त्या प्रास 7 पावटी चड तापोवंक ताणें लायलें आनी शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या गट मानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करताले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक्क जालो आनी तो बेगीन बेगीन उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्हय? तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझरान म्हळें, शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याय देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्यो सुकुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतार हें. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमे बरीत पवित्र नांव. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा, तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवटकायाच्या पाठार बसलेल्या भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतल्या भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा, आकाश मंडळेर निवास करतल्या मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. जी कोण बऱ्या आनी उदार काळजान उतार आयकोण ते सांबाळता आनी आपले तिरासानेन फळ दितात ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या आपणाक सत्मन दिल्या जुदेवांक जिजून म्हळे म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातेल्यात तुमी सत जाणा जातेल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितले तांणी जाप दिली आमी आब्रामाचे संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना तर आमकां सुडका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय ताका जेजू म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय पूण सांदो न्हय पूत जाल्यार शाश्वत सांदो देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली तुमी आब्रामाची संतत म्हणून हांव जाणा पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगानात देखून तुमी म्हाका जिबेशी मारूंक सोदतात जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां आनी जे तुमी तुमच्या बापा तावन आयकलां तें तुमी करतात तांणी ताका जाप दिली आमचो बाप अब्राहम जेजून तांकां सांगलें तुमी आब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार आब्राहमान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात पूण देवा तावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात आब्राहमान अशें करूंक ना पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात तांणी देखून जेजूक जाप दिली आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्ही आमकां आसा एकलोच बाप तो देव जेजून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात कित्याक हांव देवा तावनूच भायर सरला आनी आयलां म्हजे संगतीस हांव येवंक ना बगार ताणें म्हाका धाडला जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळीं उतरां शद्रक मेशक आनी अबेदनगो हांचो देव सदैव आनी वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां आमचो देव सदैव आनी आमच्या काळ जमणान आमी रुता करचीं उतरां इंच जावन आसात आमचो देव सदैव आमचो देव सताचो देव आमचो देव नितीचो देव आनी जें कितें ह्या संवसारीन ताणें केलां सतान नितीन ताणें केलां त्या देखून हरसिल्लो जावं देव सदैव वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक स्त्री आपणाचें पातकांचें वजें घेवन थंयसर आपणाक कोण मेळटा म्हणून कळीत नासतना बांयच्या काट्या लागीं उदक घेवंक आयिल्ली आपणाचें जिवीत तिणें लागशिल्ल्यान पारकिल्लें सकाळींचें आनी सांजेचें तिच्या कुळये सांगाता येवंक तिका म्हणनातलें त्या देखून दोनपरांचो वेळ ती विंचताली आनी दोनपरांचें उदक घेवंक ती बांय लागीं येताली आनी थंयसर तिका मेळटा सदैव जेजू क्रिस्त आनी आपणाचें जिवीत लागशिल्ल्यान पार केल्ली ती स्त्री म्हणटा हांव एक पातकी आनी सोमी जेजू तिका बक्षाणें दिता
आनी थंयसर तांचे मदें जावचें संभाशण जायते रितीचें जाल्यार अकरेचे घडये ती अशें म्हणूंक शकता, हांवें एका मनशाक पळयलो आनी तो मनीस म्हज्या जिवितांत आसलें सकट सांगूंक लागलो आनी आखरेक हांव आतां सांगता तो जावन आसा जेजू ख्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. तो जावन आसा जेजू ख्रिस्त. ते देखून जेजूचें नांव सदैव जावं. ह्याच जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी हाडूंक आनी एक स्त्री वावुरली आनी ती स्त्री स्वताचे नितीचे जिवीत जियेल्ली. सुरवेर तावनूच देवान तिका खत नातल्ली स्त्री म्हणून राखून व्हेल्ली, पाताक नातल्ली स्त्री म्हणून तिका राखून व्हेल्ली आनी ती स्त्री जे केन्ना तिच्या जिवितांत सत मानून घेता, सत आपणायता, सताक जल्म दिवंक शकता आनी म्हणटा देव म्हज्या जिवितांत कितें करूंक शकता ताका हांव म्हजें सर्वस्व हांव दितां. म्हाका सगळींच हांव देवाच्या उतरांक समर्पितां. देवाच्या सताक, देवाच्या नितीक ह्या संवसारी सोडवून दिवच्या हांवूय भागीदार जाता आनी जेजू क्रिस्ताक जल्म दिता. सताच्या रुजवात वा सताची रुजवात ती ह्या संवसारी आम्हा हर एकल्यांक दिता आनी ती जावन आसा आमची मोगाळ माय, मोरे माय. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जायत्यांच्या जिवितांत आमी असली गडितां घडल्यां जावं पुरो आनी त्या गडितांनी आमी सांगलां जावं पुरो म्हजो देव हांवें वाखणचो देव, हांवें महिमा परगडचो देव सदैव, कित्याक तो म्हाका सता नितीचें जिवीत बसयता आनी हांव तशें जियोंक शकता. ते देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आस्तावन आमचें जिवीत आमी बदलूंक सकाळची. हर एक घडी बदलावण्याची, हर एक हंतांनी आमी बदलावन देखूंक शकता. बदलाता ते देखून आस्तावन आराधनान म्हणल्यार बरें आमची उतरां सोम्याची उतरां जावन दीत, आमची चिंतपां सोम्याची चिंतपां जावन दीत, आमी आयकुनचें सोम्यान आयकल्लें बरें जावन दी. जें कितें आमी हेरांक बरें करता सोम्यान केल्लें बरें जावन दी. जशें ताजे किळायल्ले हात आमकां लोकांची सेवा दाखयतात की आमचे हात लोकांच्या सेवे खातीर आमी करसूं वा लोकांचे सेवे खातीर दिवचे बरें जावं दी. जशें तो पांय वटेन लोकां मदें चल्लो की लोकांचे आठ वेटे समजलो की त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जावं दी. आमी आमची वाट लोकां मदें समकोवया आनी एकल्याचे आठ वेटे आयकून ताका दादोसकाय वा ताका जें कितें सोम्याचें उतार दिवंक शकता तें बळ, तें त्राण आमी तांकां दिवया आनी अशें सोम्या बरें आमी जियोंक शकता आनी जियोंक शकले वरवीं आमकां ताच्या आशिर्वादान तो बडटा म्हणलें आमच्या मतींत आमी खचित आज गुंजोवया. ते देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत व्यर्थ न्हय, आमचें जिवीत व्यर्थ न्हय. मरिये मायन सांगलां आमचें जिवीत देवाक हरसूंचें जावं दी. आमी सगळीं आमच्या जिविता द्वारे देवाक हरसिया आनी तें थंयसर मेळटा तें त्राण आनी तांक आमी ती घोळसून घेवया. त्राण आमकां ह्या संवसारी जियोंक मेळटा तर त्या त्राणे वरवीं आमकां तांक मेळटा. ती तांक जावन आसा सर्गी राजाची तांक आनी त्या एका जिविताक आमी आयती जावया. थंयसर सोम्याक रूप पळोवचें भाग आमी आमचें करून घेवया. तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारका बदल म्हणून म्हाका भेटयता बापा. उंडवाय तुका
आमचे व्हडले तुझे मुखार हाडता सर्व आमचे तुका ओपून दिता तुझी खुशी करता भेटयता बापा उडो वाट तुका दयेन तुमगे पाणी कामची तुका दिवान होती म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप विदार देवपाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले आमच्या आनी आख्या पवित्र गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा होयाचें तुजे मुखार पावूं तुज्या नांवाच्या मनाक आमी तूं समर्पूनचो मन तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय ताजे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडेक भलायकी मेळोव म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरणी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोठो संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्स हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींचे सर्व दळबरां सांगाते तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका सर्गी बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमची सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशीन स्मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खोड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नवी आंदीन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची खालस नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशा पसूत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
bawarta segutu pergetuya. Sumya Jesu तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवन पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिवित सोंड आणि सडवण्याची कांस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करू आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूचे कूड रगस्य तिला आमकां समेश थांग पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वीस पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवन पुन्हा सुबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेश तांक तुजे पडसळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर आम्हा सुमेश निदाय कर म्हूण आमी मागता आमकां मणी देवाची माये सांगाती भगेवन जुजेची सोपती भगेवन दंतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी माय म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरकार सदा तशी संसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेलंग आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतां म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता रासभर चलयताय सस्तांच्या सस्नाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान 3 सुभागे सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu स्वागत तुका
सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका तुजो सांगात म्हाका ये जेजू ये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या ये जेजू ये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या दिताय बडो जिविताचो तूं सोम्या राय काळजाचो दिताय बडो जिविताचो तूं सोम्या राय काळजाचो ये जेजू ये काळजांत म्हज्या काळीजे मोगान तुज्या हे जेजू ये काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या प्रार्थया मोगळा बाप्पा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला ताजे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी आमच्या काळजांतली सर्व कटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या घाल सदांच सांबाळ हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ये मोरी पंपर रोसारी माये तुझी मजल मागेल्या तुझी मजल मागेल्या तुझी मजल मागेल्या पोंपई रोजार मायेक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथावेळी सलमाले आमकारी आणि पवित्र उजळचे राणये भावार्थ अस्कत जावन खोटेपण जैतवन जावच्या या दिसांनी आदी म्हाका अनुभवर्थी आसल्या पोंपईच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्याय बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयल्या जागेतावन तूं आज देवकृपेचे आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वांडताय तुवें येदे व्हडल्या काकुळती राजवड सलोनच्या त्या फाटांताव मुचेरी ये आमकारी मोरये तुजे काकुळतीची दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येद्या व्हडा गरजेंत आशा म्हजी काकुळत कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरें म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारेची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नमान राणये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणंत आसता अस्कार अस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीची दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ
जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, हे दुलोबी आमकारी मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पसण्यो आमकां फावो कर. बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगां जाणां. ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दिता एक व्यक्ती. सदांय मिसाक वचूंक कुरपा दिल्ल्याक एक व्यक्ती. घरांत भक्तीचें मागण्याचें वातावरण आसा केल्ल्याक अर्गां दितात तेगा जाणां. आनी मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात तेगा जाणां. तांचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवंक मरये माये मरी फात मेळिल्ल्या सर उपकारां पासून देवाक वाखाणूंक आमी प्रयत्न करया. मरये मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांतावन अर्गां दिवया. अर्गां दिवचें मागणें पोंपयच्या फाल्यांत रसाची राणी म्हण उलो करतना कुशी पावचे. ये जेजूच्या पाप कततल्या माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान. हे म्हज्या उदार उपकारवंतिनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येता. म्हजे खंतीन तुवें म्हाका सोड घालूंक नाय. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलाय. म्हज्या आकातान तुवें म्हाका समाधान मेळाचें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपयच्या तुज्या सिंहासनांतावन काकुळतीच्या एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. भावार्थान तुजे लेगीत मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजे बरेपण आनी कश्ट तेल्यांची तूं कितली बिरमत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशेन धांवन येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वादिल्ले पंपय माये तुका अर्गां जावं. आमेन. तेसावा पिडा गूण जावन दी म्हणून मागोवन 8 जाणां. बरी भलायकी फावो जावन दी म्हणून मागोवन 10 जाणां. बरी सैरीक फावो जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. भुरग्याचें नेणें फावो जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. बरें काम फावो जावन दी म्हणून मागोवन 5 जाणां. जाग्याचे समस्या परिहार जावन दीत म्हणून मागोवन 13 जाणां. शिकोवंक बरी मौत फावो जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. परिक्षेन पास जावन दी म्हणून मागोवन 13 जाणां. वर्गाक विजा फावो जावन दी म्हणून मागोवन 5 जाणां. दिल्ले पयशे भांगार फाटी मेळोवन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. बरी जिणी जियेवंक कुरपात फावो जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. वायटां अनवरांतलें राखोवन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. आर्थीक परिस्थिती बरी जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. चिंतिल्लें काम जारी जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. रावोंक बरें घर फावो जावन दी म्हणून मागोवन 2 जाणां. ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन दी म्हणून मागोवन एक व्यक्ती. मतीक शांती समाधान फावो जावन दी म्हणून 16 जाणां. कोर्टीच्या केजीन जीक मेळोवन दी म्हणून मागोवन 13 जाणां. ह्या तेसावां सांगाता आमचीं तेसावां आमी कुडशियां. उगदास कर येबो दयाळी आमकारी मरये. तुज्या आश्रयाक धांवलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थ सोदलो. कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य घेवन तुजे सरशेन धांवन येता. ये आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे सरशेन येता. पातयांनी कंतिस्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. ये मरये तुजे लागीं पातयेणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिलात म्हळें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलीय कृपा जोडूंक कशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मरी फात जोडयेत म्हूण तुवें सान दुबलाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बासण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं पराता. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पसून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यांत. तर तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक कशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान
तुका म्हजी आवय म्हण उलो मारता आनी तुजी कुमोग मागता भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाई करिनाका बगार तुजे बळादीक हात मुजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्राचेर आनी आमा बसत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थुया हे देवा तुजे एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ससनाच्या बचावचे इनाम आमकां सोड दवरला भाग्यवंत आमकां मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापेला सो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिशे कर म्हण तुजे लागीं पारातांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन सुमेचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्त मनशा गुळाक सोडून जग आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरे तो मनीस जालोय बावार्थान तुजे सरशी आयिल्ले सोमेस्ता पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टांच्या आनी तुजे आवयची पंपय रुजार मायेची मजत मागो हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोन दी आनी सर्व पिडे शिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी अशें तुजें तें गूण बावरतान जियोन आमकां फावो कर म्हण मागता हांव जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसून तुमकां राखूं तुमच्या भितर तो आसून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो आसूं आनी तुमकां वाड दखूं तुमच्या पाटल्यान तो आसूं आनी तुमचें जतन करूं तुमचे वयर तो आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सोवें जियेत आनी रास चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांच रावो आमेन मोगाचेनो आयच्या नव्यान आसो पाद्र्यागो फादर आयवन पिंटो कापुचीन बरो शर्माव दिवन बरी शिकोवण दिवन ताणें आमकां ह्या नव्यान चलोवन वेला ताका देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मेस्ताच्या नांवान ताका बरें मागता
पैरुजार माये Amabasot binadikan. Mungkar putra sowe Ampar mori Ashirvatil भगवान कृष्णाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.